सरकार मातूय सहकार्य दिना, सरकार भिला, सरकार फोर्स आणि पालकांचो उपास आडावंक सोदता म्हूण फोर्सान आरोप केला। कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासल्यार ताका सरकार पुराय जबाबदार आसतलो म्हूण फोर्सान शिटकावणी दिल्या। पुलिसांनी मोर्चाक मान्यताय दिवंक नाशिल्ल्यान 27 जुलयाक पाटो ते पणजे मेरेन दवरिल्लो मोर्चा फोर्सान रद्द केला। मात फोर्स आझाद मैदानार उपासाक बसतल्या। इंग्लीश मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवपाचो मंत्रिमंडळाच्या धोरणाचो ह्याच अधिवेशनात कायदो करचो म्हूण फोर्स मागता। फॉर द मार्च आम्ही कलेक्टराक पुलिसेक सगळ्यांक एप्लिकेशन केल्लें फॉर परमिशन। आमकां आजून तेमी परमिशन दिवंक ना। आमकां आउटरायट मार्च आहा तेका परमिशन रिफ्यूज केला। सो तेका लागून आमी मार्च कॉल ऑफ करता। बट इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक आनी चेन हंगर स्ट्रायकाक देखून आमी CCPक लेटर केल्ली। CCPन आमकां ऑलरेडी परमिशन दिल्लें फॉर 19 days आमी परमिशन एप्लाय केल्लें। नाव आमी फारीक करून आमकां ऑलरेडी रिसीट आसा। वी हॅव पेड 19,000 टू द CCP फॉर द बुकींग ऑफ आझाद मैदान। आमी 19,000 फारीक करून आमकां थोडे कंडिशन घातले। आमी ट्रॅफिक सेलाक परमिशन घेवपा जाय। ट्रॅफिक सेलान सुप्रिटेंडंट ट्रॅफिक सेलान आमकां परमिशन दिलें। SP नॉर्थान आमकां परमिशन फकत 2-3 दिसांक कितें दिल्लें दिसता म्हाका। आमकां 19 डेजाक परमिशन दिना ते। काल सकाळी कलेक्टर देखून आमकां रिफ्यूज कोत्तालो परमिशन इवन फॉर अ सिंगल डे। मागीर आमी बोबाड करून आमकां तेणें 1 दिसाक परमिशन दिला। सो आमी तरी इतू पिसफूल आमी एश्युरन्स दिल्लें गव्हर्मेंटाक आमगे मार्च आनी आमगे हंगर स्ट्रायक आनी आमगे चेन हंगर स्ट्रायक सारकें पिसफूल आसतलें म्हणून। But still the government is scared of the parents and they don't want to give us the permission for the full 19 days. If at all there is any law and order problem, because the authorities have refused and they are refusing us cooperation, it is the problem of the government. The government will be responsible, purely the government will be responsible for any law and order problem because they are not cooperating with us. गोंयच्या बायलां आनी भुरग्यांच्या हक्कांचेर खंयचेच सरकार गंभीर ना म्हूण बायलांच्या एकवटान आरोप केला। मडगांवां बायलांचें पुलीस स्टेशन आसा खरें, मात थंय सिनियर बायल पुलीस अधिकारी ना। थंय जाता तितले बेगीन बायल PSI नेमची म्हूण संघटना मागता। पीडित चलया वा बायलांचे मेडिकल तपासणेक दक्षिण गोंयसावन GMCन येवचें पडटा। मेडिकल तपासणेची हॉस्पिसियोन वेवस्था करची म्हूण आवदा वियेगश मिडिया कडेन उलयली। Our IGP was very sweet when instantly he said, okay, I give you a police officer. But for some reasons that police officer is replaced. I have no problems about that. The women protection and anti-human trafficking were clubbed together. And when they were clubbed together, they had to be given powers. Even till today, their powers have not been spelled out. The human resource also is insufficient because it is for the whole district. And my allegation against all governments is that they have no budget allocation for women. गोंय हे एस्कॉर्ट सेंटर जावचें न्ही, गोंयचें नांव शिनळकी पर्यटना खातीर फामाद जावचें न्ही म्हूण पोलीस आनी सरकारचे खंय यत्न जावंक जाय। There are several raids being conducted, but it's always the victim who's rescued. A couple of men who are arrested. What happens to the perpetrator, the one who's a real trafficker, the one who's really pulling all the women into commercial sexual activity? What happens to him? And everybody knows because they're on the internet. There is escort services on the internet. Are we promoting Goa as a place for sale of women? And that we're calling tourism? प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। बायणा ग्रामीण हेल्थ सेंटरान वैजकी सुविधा सारक्यो मेळनात म्हूण लोक बेजारल्यात। लोक बरे ना म्हूण हेल्थ सेंटरान वतात, मात थंय केन्नाच दोतोर आसनात। जाय तो वैजकी आदारूय मेळना म्हूण लोक उलयतात। फाटले 6 म्हयने जाले भलायकी केंद्रांत दोतोर ना। आयलो जाल्यार आठवड्यांतल्यान 1-2दा। लोक बाबडे येतात, दोतोराची वाट पळयतात आनी वतात। हे सदाचेंच जाला। तांकां विचारपी कोण ना। लोकांचे मात हाल। थंयच्यो गजाली बेगीन जाग्यार घालच्यो म्हूण लोक मागतात। अभी हम लोगों को डॉक्टर के पास दवा लेने को ही आया था, कल से बुखार आने लगे है, लेकिन डॉक्टर का भी पता नहीं है, किसी का पता नहीं। कोई बोलता शुक्रवार को आओ, कोई बोलता सोमवार को आओ। डॉक्टर नहीं है, 6 महीना हो गया डॉक्टर लोग नहीं है, इधर आता ही नहीं है। आएगा तो शुक्रवार का दिन और सोमवार का दिन, हफ्ते में दो दिन आता और बस, और आता ही नहीं। सारी हाथ गोड़ मुंह
तो कोई नहीं आ रहा, हम लोग आके हॉस्पिटल देख देख के जा रहा है। हम लोग को बहुत परेशानी है। चिखली में जाना तो हम लोग के पास पैसा रहना ना चिखली में जाने को। ये गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का पैसा नहीं है, इतना दूर जाके भाग के जाने। इधर डॉक्टरी रह के कुछ फायदा नहीं है। 2-3 चक्कर मार के जाता मगर डॉक्टर आता ही नहीं है। बुखार आया तो किधर जाने का, प्राइवेट में हमारे पास उतना पैसा नहीं है, प्राइवेट में कहाँ जाएंगे हम लोग। हफ्ते में एक बार या 2 बार आता है, उतना वो भी 1 घंटे के लिए। हिंगा रावता सायडीन एक डॉक्टराची एक उमेद घेवन हिंगा येता घरा कडेन, हिंगा येता आमच्या हॉस्पिटलान की डॉक्टर मेळटलो म्हणून। हिंगा आतां ते एक पेशंट सांगता डॉक्टर हूंय 6 म्हयन्यांच्यान ना, कोण म्हणटा 3 म्हयन्यांच्यान ना, हे म्हणटा कोण तेका दिसताले तो म्हणटा विकान एक 2 फाटी येता। ऐसे चलत जाल्यार कशें चलतलें? एक्चुअली गरीब लोकांक लागून डॉक्टर आसपा जाय। हम लोग क्या करने का, ऐसा 2-3 बच्चे लोग हम लोग लेके जाके उधर दवाखाने में पढ़ के आया। अभी बाहर के लगेगा, हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है, इधर दवा नहीं है, बोलेगा उधर जाओ बाहर है। तो बाहर के पास हमारे लोग के पास पैसा नहीं रहता, बच्चे लोग को आराम नहीं रहता है। अब सासू रहेगा, कोई रहेगा, आराम नहीं रहेगा, तो इधर से हम लोग दवा लेगा। खण खात्यान तेरेकोल वाठारांतल्या किरणपाणी, केरी, भालखाजन, कोरगांवां धाडी घालून रेवेन भरिल्ले 2 ट्रक जप्त केले। तेरेखोल न्हंयेत बेकायदेशीर रेंव काडटात म्हूण कागाळी आयिल्ल्यान खण खात्यान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी पुलिसांक घेवन ही कारवाय केली। रेंव काडपी 2 वडयांतले कामगार व्हडी उदकान सोडून पळय। रेंव काडप खंय कायदेशीर करपा खातीर खण खात्यान उत्तर गोंयांत 20 सुवातो सोदून काडल्यात, मात लायसनांची प्रक्रिया अजून सुरू जाल्ली ना। ही कारवाई परत परत जातली, कित्याक आयज असो संकट येयला की बंद जावप अशक्य आसा। पूण अशें तरी आमकां अशें काम करूंक जाय की खरेंच ते लोकांचेरूच प्रेशर हाडून आमकां बंद करूंक जाय। सध्या प्रोसेस चालू आसा, ऑलरेडी सायट्स आयडेंटिफाय जाले। सायटीक अरावंड 20 सुमार सायट्स आयडेंटिफाय जाल्या, मोर दॅन दॅट नॉर्थ गोवा। आमदार फंडांतल्यान रीण घेवन मंत्री महादेव नायकान स्कॅम केला म्हूण जॅन नॅक्स्टान आरोप केला। आमदार फंडांतल्यान घेतिल्ल्या रिणांतल्यान महादेव नायकान फोंड्यांत दुकानां घेतल्यात, मात कायद्यान असले रिणांतल्यान खंय फक्त फ्लॅट ना जाल्यार गाडी घेवंक मेळटा। मंत्री महादेव नायकान दुकानां घेवन ती भाड्याक दिल्यात। सभापतीन मंत्री महादेव नायकाड कारवाय करची, तशेंच मुख्यमंत्र्यान महादेवाचें मंत्रीपद काडचें म्हूण जॅन नॅक्स्ट मागता। जॅन नॅक्स्टान घाल्ल्या RTIन ही गजाल उक्ताडार आयल्या। घेवया एक विराम।